दीपक ढवळीकरान तुमका तिकीट जाहीर केला हाचेर कितें म्हणणे मदीं काहीतरी बोवाळ जाल्लो हे प्रश्न तुम्ही विचारपाचो न्हू कित्याक आमी मोगो पक्ष आहात आनी मोगो पक्षाचो जेन्ना अध्यक्ष खंयचे स्टेटमेंट करता तेन्ना विचारपूर्वक करता आनी डेफिनेटली हांव मोगो पक्षाचो आमदार आसा आनी पक्ष जे ठरयता म्हणजे युतीचो धर्म पाळून जे आमी MGP आनी BJP युतीन आसात आनी डेफिनेटली MGP BJP हेच्या फुडें युतीन आसतली आनी युतीचे फुडले सरकारूय MGP आनी BJPचेच आसतले आनी रायट डिसिजन्स भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष तसोच आमचे महाराष्ट्र गोमंतकवादीचो अध्यक्ष हे दोगूय मेळोन आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच आमचे सिनियर मोस्ट लिडर सुदीन ढवळीकर हे बसून योग्य तो निर्णय ठरयतले आनी खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी खंयची तिकीट कोणाक ही युतीची तिकीट हीच आसतली हे 100% हांव सांगूं शकता. मदीं चर्चा जाताली अफवा येताले बी की खंय आनीक खंय वचपाचें हे बी ते ना अशें चर्चा जाताले आमी काय कोण उलोवंक ना आमच्या पार्टीचे कोण उलोवंक ना आमी कोण उलोवंक ना आमचे कार्यकर्ते कोण उलोवंक कोण खंय वयतले पयलींचे एक जाले बी अशें पळय कोण एक जातले ना जातले ते तेंच्या पक्षा भितर आमचे मोगो पक्षान तरी कोण एक जावपाचे ना जावपाचे प्रश्न दिना कित्याक आमचे मोगो पक्षाचे आसा तशेंच आसात तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे युतीचे सरकार असले कारणान ते आमच्या वांगडा आसात आनी हेच्या फुडें इलेक्शनाक 2027 जे इलेक्शन आसतले त्या इलेक्शनाकूय भारतीय जनता पार्टी आनी मोगो पक्ष वांगडाच आसतले आनी वांगडाच मांद्रे मतदारसंघाचें इलेक्शन जातलें.